वास्को पोर्ट टाउन रोटरी क्लबान अखिल गोय आंतरविद्यालय माइंडक्राफ्ट ह्या नावान विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केल्लें. 7वी ते 9वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनात भाग घेतिल्लो. 29 आनी 30 नोव्हेंबराक हे प्रदर्शन जालें. आरडेक्स गो खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. वास्को पोर्ट टाउनान अरेंज केला एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑन द बेसीस ऑफ एनवायरमेंट. आजकाल भुरग्यांक एनवायरमेंटाचेर जास्त प्रेम करपा खातीर तांकां एक तकलेन हाडपा जाय की हाऊ टू प्रोटेक्ट दीस एनवायरमेंट. कित्याक ह्या दिसांनी एनवायरमेंटाचेर सगळे लोक अटॅक करून झाडां कट करता. सो हाऊ टू रिडेव्हलप इट बॅक. एक भुरग्यांक जाण ह्याच वयान जाण हाडूंक शकता की फुडें वचून तांकां तेजी किंमत कळटली. कित्याक ऑक्सिजन जाय आमकां फुडें, ताका झाडांची चड गरज जाय. So we are having a 2-day event, and the first day we are having a poster competition, debate competition, and science quiz. This is for all Goa competition. And the next day we are having a model exhibition where all the students are going to get a working model and they're going to show. And basically the idea behind is that here from these working models we are going to select the best model, and if that best model can be converted into a final product, will help that the student convert into a final product and use in the Vasco city and all over. Club of Vasco Kota, and this is our first ever event, science event, which is named as Mindscraft. And